अर्दवर मुखार धुकल्लें आनी 10:30 सुरू करपाक आयलें आनी हांव वेलकम करपाक उबें राविल्लें. तर आमचो ऑफिशियल जें आसा व्हिडिओ शूटिंग तें आमी करतात. तरी आसतना हांगा कोण तरी परमिशन घेनासतना एक दोग जाण करताले. ताका लागून आमच्या पंच मेंबरान एकट्यान तेज्या वार्डांतलो म्हणटकच तो ताका विचारपाक गेलो, बाबा तुवें परमिशन घेतला जाल्यार तुका करपाक अलाव ना, तुका जाय जाल्यार तूं आमचें जें रेकॉर्डिंग करता आमी ऑफिशियल तें तुज्यान घेवपाक जाता म्हणून, कित्याक एवरी मिटींग आमी तांकां पेन ड्रायव्ह दितात, तशें तुवें घे म्हणून सांगलें म्हणून. आनी कांय ना, तेजे वयल्यान तेणें मागीर धुकलपाक लागलें आनी तें फाटल्यान आशिल्लें कोण तरी तें पिंती म्हणटा तें येवन धुकलून मागीर सुरू जालो हो प्रकार. तुमी तो व्हिडिओ पयलो आसतलो व्हायरल. ते मागीर आमच्या सगळ्यांच्या पंचायच्या आंगार आयलें. आमचेर बाटल्यो शेवटून मारल्यो, मायक काडून मारलो, कोणाचे चप्पल मारले, असे वेगवेगळे प्रकार त्यांनी केले हांगा. ताणें एलिगेशन केलां की मेघना ताणें ताका मारलें म्हणून. म्हाजे बरोबर बाकीचे पंच आशिल्ले, सगळे विटनेस आशिल्ले, ग्रामस्थ आशिल्ले हांगा. तुमी कोणाकूय विचारपाक जाता कितें जालें तें आनी तुमी व्हिडिओन पळोवपाक शकता. तशें म्हाजे उजेर तरी कांय जावं ना. तुमी वगीर रावन म्हणटले ना, सरपंचाचें काम कितें, जें थंडपणान जाता तेंच पळोवपाचें. आमी ग्रामसभा कित्याक आपयता, की ग्रामसभेक आमी जी डेव्हलपमेंटल कामां आसा ती करपाक आपयता. ग्रामसभा ही थंडपणान जावपाचो आमचो प्रत्येकाचो हें आसता, रिमानस आसता. आनी दर ग्रामसभा आमची तांकां लागूनच दर फावटी आयिल्ल्या फावटी ताणें कितें तरी कोदळ घातिल्लो आसा हांगा ग्रामसभेक. कित्याक ती गेल्या नंतर आमची ग्रामसभा जी चल्ली ती सुरळीत चल्ली. बाकी ग्रामस्थांचे इश्यू आमी आयकले, तांकां आमी उत्तरां दिलीं, तेंचे जे डेव्हलपमेंटल वर्क आयकली, बाकी सगळें जालें. ती गेल्या नंतर शांतपणान जाली ग्रामसभा आमची. हें ग्रामसभे पयलीं घडलें सगळें, सुरू जावचे पयलीं. तुमी कंप्लेन केल्या, तुमी परत आमी सगळे पंच मेंबरांनी कंप्लेन केल्या. ते पळय सुमित्रा आयले, आपल्याच्या खुर्ची फाटल्यान पडली तू सांग कितें जाल्लें. तशें आतां तशें कांयच जावना, आतां तूं ना तशें कांय जावना, कळ्ळें. तशें सांग कितें जालें तितलें सांग तूं. राव नांव सांगा. राव ना, म्हजें नांव सुमित्रा जयंत नायक. हांव हांगा शिरोडेचेर आनी प्रत्येक ग्रामसभेक हांव येता आनी हांव एक ग्रामस्थ म्हणून बसलेले खुर्चेर. आनी आमची ग्रामसभा सुरवात जावंक नासली, जावपाची आसली. आमची सरपंच उबी रावल्ली, तितल्यान हांगा फुडले लायनीक चौग जाण कोण तरी बसलेले, ते कॅसेटींग करपाक लागले. म्हणटकूच आमच्या पंचान म्हटलें कॅसेटींग करूं नाका. ते सायडीन ऑलरेडी कॅसेटींग चालू आसली. तर एकदम उठले, सामकी खुर्ची बी काडून म्हाजेर मारली. हांव फाटल्यान बसलेले आनी एकदम उठले आनी तेजे फुडें गेले आनी आपूण अशें मोबायल घेवन तेज्या तोंडा फुडल्यान आपूण करता म्हणून ते मनीला ते आपूण कॅसेटींग कडेन कोण सांगता आनी बुरश्यो उतरां बी उलयली ताणें. उतरां घेयना, मोबायल रिकॉर्डिंग. हय, मोबायल रिकॉर्डिंग करताले ते. तशेंच घेवन हें करपाक लागले आनी ते आमच्या पंचायत कितें केलें ताका असो हात मारलो मोबायल सायडीक काडपाक. जाल्यार एकदम म्हणपाक लागले आपल्याक मारले बुरशी उतरां आनी समतो उठले एकदम आनी सामकोच एकदम कितें ड्रग्स बी घेवन कोण नाचना ते भशेन सामके सगळ्या दादल्यांच्या आंगार वयता, पाड येता तेंचे सामके फुडें वचोन वयल्यान हात घालून मारूंक सोदता. कितें बाटल्यो काडल्यो ओपन केल्यो, त्यो शेवटून मारल्यो, सगळे भिजले, पेपर कसले मेळटा ते भिजले. तेज्या नंतर मागीर मायक काडून ताणें मारलो. तो बाबडो मायकवालो आपलो मायक पेट्या जातान बेगीन काडलो आनी ताणें आपलो सेपरेट दवरलो. तरी आयकना. मागीर ताणें चप्पल काडून ताणें फिरकोटून मारले, कोणाचेर मारले खबर ना, कोणाचेर बसले, दुसरे चप्पल काडले ताणें. अशे पद्दतीन ताणें हांगासर भरपूर गोंधळ घातलो. ते म्हणटा कितें मेघनाथान ताका मारलो म्हणटा. ना सर, हांव फाटल्यान सामकें बसलें, तेच्या फाटल्यान बसलां. रिक्षा म्हणून ताका अजिबात हात लावंक ना. तेणें मोबायलार हात मारला. इतल्या लोकां मदीं तो कसो ताका मारतलो? फुडली लायन तेंची बसलेली आसा, तो ताका थंय कसो मारतलो वचून? ते आपूण स्वता उबे रावून तेज्या आंगार गेला मुद्दाम. ग्रामपंचायतीचो एक ग्रामसभेचो सदस्य हांव आयज खुद्द ग्रामसभेक हजर आशिल्लो आनी ताच्या फुड्याकच आशिल्लो, जे फुडले रो आसा तितून बसलेलो. जालें कितें, आमच्या सरपंचा उठोवन स्वागत करपाक उबी रावली. तितल्यात थंय एक व्हिडिओ कॅमेरा घेवन शूटिंग चालू आशिल्ली. शूटिंग चालू सरपंचान म्हणलें शूटिंग करपाक बॅन आसा, शूटिंग करनाका, ऑलरेडी आमची शूटिंग चालू आसा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी रोखडीच घेवपाक मेळटा सगळो रिकॉर्ड. तरी तो आयकना चालू दवर म्हणटा. मेघनाथ आमचो पंच असो उठलो आनी ताणें ताका हें केलो, बंद करपाक ट्राय केली. तूं बंद कर, कित्याक करता, आमी दिता न्ही तुमकां. तितल्या फाटल्यान ते मनीला म्हणून एक बायल आशिल्ली,
ही प्रत्येक ग्रामसभेक येऊन बोवाळ घालपी मनीस सगळे वळखता, तरी तिने तो परत आपल्याला हे करून चालू करपाक गेलो. म्हणून एकदां काय असं त्याच्या मोबायलाच्या हात मारलो, हो माझ्या दोळ्यान पळयला, मोबायलाच्या हात मारलो तो ते मागीर एकदम फुरय जालें सारकें, बाटली काडून मारता आनी गाळी मारपाक लागलो. अशें मागीर कितें म्हटलें तेणें. मागीर सांग येता आमी हाडयतलो म्हळ्यार भायल मनीस आतां कितें लायता थंय आमची फेल जालें, दादो मनीस जाल्यार आमी हाडून ते थंय मोकळी करता. भायल मनीस हात लावपाक मेळना न्ही, हात लायल्या पळय तेणी कंप्लेन करतात. मागीर तांचे बाटली काडली, मेजार केले बाटली मारली, म्हाजेर बाटली मारली, दुसरें तें उदक ओपन करून सगळ्यांचेर पंचायती सगळ्यांचें उदक मारलें. ती परिस्थिती आनी पोलिसीन पळयल्ली आसा, तेन्ना पोलिसांक आमी सांगलें ती परिस्थिती पळय आनी तूं पळय कितें म्हणून तेणें. म्हणून ते मिक्समाचेर तेणें आरोप केला, हितून कांयच खरें ना, हें म्हाज्या दोळ्यान पळयलें पिक्चर सांगता. आनी सदांच येवन हांगसर ग्रामसभेक समजून करतात. आनी आरजी म्हाका एकच सांगून सोदता, आरजी लिडर आसा तांकां एकच बरी हें दियात की ग्रामसभे वचून बरें उलोवपाचें आनी बरें विचार मांडपाचे, अशी झगडी करपाचें करनाका, हे आरजी कडेन हांव मागतां. आनी दिवना तें घेवपाक मेळना तेन्ना तुमी घेवचें न्ही अशें. त्या विपुल शिरोडकर, विपुल नायक म्हणून एक भुरगो रिकॉर्डिंग करी, ताका ताणें सांगलें तूं करनाका म्हणून, आनी ताका सांगलें कॅमेरा बंद दवर म्हणून. इतल्यान त्याच्या फाटल्यान एक लायन सोडून मनिला शिरोडकर एलाय निती काय कितें तरी नांव तेजें, 2 नांव ताका, मनिला शिरोडकर एलाय आसा आनी एक नांव आसा, तें उबें रावलें आनी तेंय रिकॉर्डिंग करूंक लागलें. त्या वेळाचेर मेघनाथान ताका सांगलें तूं आनी रिकॉर्डिंग कित्याक करता, करूंक मेळना, आनी कॅमेराचेर असो मोबायलाचेर असो करनाका म्हणून असो आतां तुका मानलो. इतलेंच तें जालें. तेजे नंतर तें एकदम चाळवलें. ते नंतर आमचे बाय सुमित्रा एक ग्रामस्थ थंय आशिल्ले, ताका दुखून उडयलें आनी फुडें येयलें, मेक्षमाच्या आंगार येयलें. मेक्षमाक मारपाचो प्रयत्न केलो. त्या वेळार हांव आशिल्लो, हांव पंच सदस्य शिवानंद, मागीर त्याच्या वाड्याचो सुनील नायक जो डेप्युटी सरपंच, हेणें ताका खूब आडोवपाचो प्रयत्न केले, पूण ते आयकोपाची परिस्थिती नाशिल्ली. तशेंच फुडें येयलें. आमी सगळे पंच सदस्य डायसाचेर बसलेले, थंय बसलेले आशिल्ले. सगळ्या थंयची बाटली काडल्यो आनी सगळ्याचेर मारपाचो प्रयत्न केलो आनी इवन सगळ्याचेर उदक सापडिलें. कोणाकच आयकनाशिल्लें, कोणाच्या ताब्यांत येनाशिल्लें. थोडे महिलांनी ताका आडोवपाचो प्रयत्न केलो, आमी स्वता केलो, तरी पूण आयकना आयलें. आपूण मेक्षमाक कितें तें दाखयतलें अशें म्हणूंक लागलें. इतलें म्हणून बोळा मारलो. मागीर तितल्यान मायक काडलो. मायक ते आपल्यान आयज त्या मायकावाल्यान आमचेर कंप्लेन केल्या, आपल्या मायक मोडलेलो आसा, आपल्या जवळ जवळ 25,000 लॉस जाल्यार तुमी दियात अशें. तेजे नंतर ते बाटली काडले आनी सगळ्यांचेर मारल्यो. आनी इतल्यान म्हणजे आमचे जे एक्स सरपंच अमीश शिरोडकर आशिल्ले, तेणी मागीर मदीं मध्यस्थी केली आनी ते मागीर थंड गेले. तेजे नंतर ती बोवाळ घालून ती ग्रामसभा जावची न्ही म्हणून, एडजॉर्न करचें म्हणून. त्या वेळार काही नागरीक आशिल्ले, ग्रामस्थ आशिल्ले चाळवले, तुका ग्रामसभा नाका आनी आमकां जायी. आमकां थोडे ग्रामस्थाक आमकां परत येवपाक मेळना, ग्रामसभा स्थगीत करची न्ही, फुडें व्हरची न्ही अशें तेणी डिमांड केलो. आनी त्यांच्या डिमांडाचेर मागीर सरपंचान परत एकदा ग्रामसभा सुरू केली आनी जे आमकां ग्रामसभेक विविध प्रश्न आशिल्ले तेजी वेवस्थीत आमी उत्तर दिलें, सुरळीतपणान ते जाल्ले आहा. आतां आयकोंक येता की मेघनाथ शिरोडकरांचेर तेणें आरोप केल्ले आहा की आपल्याचेर थापड मारले, आपल्याला हातलो, तशें कांयच घडलेलें ना. की हांगा प्रत्यक्ष पळयल्ले मनीस आहा, बाय सुमित्रा तेच्या फुड्यांक बसलेले आहा, तेतूं तुमी आतां हें घेतलेलें आसा, बायट घेतलेलो आहा, तेणी सांगलेलें आहा. अशे अनेक नागरीक आहा आनी आमकां प्रत्यक्ष पळोवपाक लागल्यार सगळे व्हिडिओज आहा ते जाल्यार तुमी ते डिस्प्ले करचे, ते व्हायरल करचे. हितूंतल्यान कळटा की तेणी कसो प्रकारचे आज हांगा धिंगाड घालून ही ग्रामसभा व्यत्यय हाडपाचो प्रयत्न केलो, हेजे विशीं आमकां हेच फावटी न्ही, फाटल्या फावटी खूब फावटी ग्रामसभेक असो प्रयत्न चालू आसा. ते स्पेशल आरजी ह्या पक्षाचे कार्यकर्ते जावन आसतले, कित्याक आज आमी फोंडे गेल्ले कडेन पळयलें की आरजीचो खूब आमदार आशिल्लो, तो थंय येयल्लो. आमदारा लागीं मागता जे व्हिडिओ आसात ते व्हायरल जाल्यात. मनिलान हांगा कशे प्रकारे धिंगाण घातला तो तुमी प्रत्यक्ष पळोवचो आनी तेजेरच मागीर आपल्याक त्या मनिला खातीर न्याय मागचो, इतलें हांव सांगूंक सोदतां. ताणी कंप्लेन केली म्हणटा. तेजे नंतर तेणी फोंड्या वचोन मेघनाथ शिरोडकराचेर कंप्लेन केले. आमी सगळे पंचायत मेंबर्सय बी वचोन त्या मनिला शिरोडकर आनी तेजे बरोबर जे सांगाती आशिल्ले तेजे ग्रुपाचेर बी 5 जाणांचेर आमी कंप्लेन केल्ली आसा. तेजेरूय एक्शन जावची अशें म्हण आमी पोलीस स्टेशन PI कडेन मागलेलें आसा. आनी ह्या प्रकारा बद्दल ग्रामसभेक डिस्टर्बन्स हाडप आनी कितें करप, ग्रामसभा तहकूब करपाचें मागप, एवरी टायम अशें डिस्टर्बन्स, कित्याक कितें तरी कायदो आसतलो तेन्ना आमकां ह्या पंचायतीक सरकारान न्याय दिवचो अशें आमी सरकारा कडेन मागता.